आमकां आसात 4 घरां आनी 5 दारां. तशें तर छे हें जालें सगळें. हें सगळें पट्टू. भोवमोगाच्या भयणी भावांनो, जिवितांत आमकां आसात 4 घरां आनी 5 दारां. पयल्या घराक 1 दार, दुसऱ्या घराक 1 दार, तिसऱ्या घराक 1 दार, चवथ्या घराक 2 मेन डोर. पयलें घर ताका वंडरमेंट म्हणटात. विस्मीत, अद्भुत, नावाल वर्तवाला. हांव सोपनेली कितें बरें, कितें सोबाय. सेकंड, इनफॅच्युएशन घर. पिशार पडिल्ल्या बरी म्हजी परिस्थिती. हांव पिसो न्हय, पूण पिशार पडिल्ल्या बरी. तिसरें घर, डिसइल्युजनमेंट. भ्रमीद आखेर जाता. तशें तर छे. चवथें घर, 2 दारां म्हणलें हांवें. एक्सेप्टन्स ऑर रिजेक्शन. वास्तविकतेक स्विकार करचें, नांतर निस्थिती हांवें इन्कार करची, तिरस्कार करचें. लेट मी एक्सप्लेन. सबार वर्सां आदीं सॅवी म्हणल्या मॅगझिनांत, व्हडांक तो मॅगझीन उडास आसूंक पुरो, बारी सोबीत मॅगझीन. सॅवी म्हणल्या मॅगझिनांत एका याजकान आपली जिवीत वांटून घेतली स्टोरी. तो म्हणटा त्या आर्टिकलांत, असलीं 4 घरां याजकांक मात्र न्हय, काजारी मनशांकी आसतात. तें तुमीच पळोवन घेवया. पयलें घर, ताका वर्द मेळ्ळी. वंडरमेंट. कितें संतोश, कितें उल्हास, कितें विस्मीत, कितें स्वप्नां आनी स्वप्नां ताजी. सेकंड घर, इनफॅच्युएशन. पयलेंचें अपॉयंटमेंट आनी फूल ऑफ लायफ, फूल ऑफ इंट्रस्ट. फुटबॉल टीम, बेस्ट कॉयर, आनी इगर्जेंत गार्डन, आनी एक बरें हॉल बांदया. जालें. थोड्या वर्सां उपरांत तो तिसऱ्या घरा रिगलो. बिस्पान ताका एका कोणशाच्या गॉड फॉरसेकन हळ्ळेंतल्या फ्रिगजेक घालो. ये म्हज्या सायबा, कॉयर खंय गेले, फुटबॉल टीम खंय गेले, सगळ्या गाद्यांनी काम करतात. क्रायसीस आयली. मागण्याची, निश्कळपणाची, पयशांची, गुपीत रागाची क्रायसीस आयली. सो त्या घरा तो रिगलो. रिगतना 2 मेन डोर. एक रिजेक्शन, तिरस्कार, धिक्कार. ना, आय डोंट एक्सेप्ट. हांव पाड जिणेंत रिगतलो. आनी एक एक्सेप्टन्स, स्विकार करचें, देवाच्या कुशेक खालती मान घालचें. I will make the best of what is given to me. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो याजक आखेर करता तें आर्टिकल. अर्गां तुका देवा, म्हाका एक आत्मीक डिरेक्टर आसलो. ताज्या लागीं गेलो, दुखां गळयलीं, रडलो. ताणें म्हाका बुजयलें. कंटिन्यू त्या पॅरिशान कंटिन्यू कर. आनी सांगातास
तुज्या मोतींतलें तें सोपान तेंय तूं रुतां कर. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो ह्या कोण म्हूण सांगच्या पयलें हांव आयच्या वांजेलाक तें एप्लाय करता. आयचो वांजेल अध्याय 6, द लॉंगेस्ट चॅप्टर इन सेंट जॉन्स गॉस्पल. 71 वाक्य, 71 वाक्य. तेदो लांब अध्याय तुमकां मेळना ताज्या वांजेलांत. आनी तांतूय आमी पळयता ही 4 घरां. मोठ्यान तो थोडेच वाक्य सांगता. वाक्य 6:14. संवसारी येवंसो आसा तो प्रवादी होस्सु, हातूंत कांय दुबाव ना. वंडरमेंट होस्सु तो अजाप जाले, कुशाल जाले. इन्फॅच्युएशन वर्स 24. पिशांबरी जाले. जेजू नातुलो पळोवन ते दोनीर सडले आनी जेजूक सोदीत सोदीत गेले. आनी तो कफरनाहूम तांकां मेळ्ळो. ताका राय करूंक जाय आसलें. इन्फॅच्युएशन. आनी जेजू म्हणालो, तुमी म्हाका सोदतात, सर्गींचें कान देखलें देखून न्हय, पूण पोटभरून तुमी दादोशी जाले. डिजन्युलमेंट, द लास्ट वर्स 42. तो जुजेचो पूत न्हय बे, हो सुतारी न्हय गी. हें काले सगळें, हें सगळें पोट्टू. डिसइल्युजनमेंट. आपूण सर्गींतावन देंवन आयिल्लो म्हणटा हो, तो म्हणटा जाल्यारय कशें. आनी ते म्हणाले वर्स 52, शी, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें कशें. आनी ते ताका सोन गेले. सो त्या घरा वॉट डोर डीड दे एंटर? रिजेक्शन, खांटाळो. वेट ए मिनीट. कानाक आयकोवचें, जिबेक रुसचें, दोळ्यांक पिशार घालचें, तांणी चिंतलें तें जातलें म्हूण, पूण ना. वर्स 60. हें उलोवणें विपरीत जालें. तें कोणाक आयकूंक जायत आनी ते ताका जेजूक सोन गेले. रिजेक्शन. वर्स 67. जेजू त्या 12 जाणांक गुवन म्हणालो, तुमी सोन वेतात गी आनी ती जाप तुमी 62 जाणांत, खंतरांती तुमी ती गायतात. सोमिया, कोणा लागीं वचो आमी? कोणा लागीं वचो आमी? तुज्या लागीं आसात उतरां ससान जिविताची. आखेर करता आनी तो कोण पाद्री कोण तो सांगता. फादर जो पेरेरा, कृपा फावंडेशनाचो फावंडर. अयंगार योगाचो गुरू. टोनी डी मेल्लो तो जेजुईत तो सरला, तो ताजो डिरेक्टर. कलकत्ताची मादर तेरेसा ताजी इश्टीण. तर आमी आमच्या जिवितांत खंयच्या दारांत रिगतांव उडास करया.